रवींद्र भवनाच्या इमारतीचेर पत्रे घालून सद्याक पावसात उदक गळचे न्हू हाची जतनाय घेतिल्ली आनी उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक इमारतीची पळोवणी करपाक सांगिल्ली। तांणी येवन पळोवणी केली आनी अहवाल दिलो। तांच्या अहवाला प्रमाण इमारत सुरू दवरप धोक्याचें आसा। बिल्डिंगेचें नूतनीकरण करपाक जाय, इमारतीचे सगळे सिलिंग बदलपाक जाय अशें मडगांव रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजन तलकान सांगले। Along with committee members, we had gone for inspection. त्यांनी सांगलं ते आणि आमकां सरळ सांगला की इट इज नॉन ऑपरेशनल। रवींद्र भवन ऑडिटोरियम तुम्ही चालू दवरूंक नाका। आम्ही 19 तारखेक बंद केल्लो बिकॉज ऑफ वयर पावस पडून लीक जावपाक लागलो। काम सुरू जाल्लें आमचें, बट आनी तांकां सगळ्यांक आमी प्रॉमिस केल्लें की 10 तारीख भितर आमी काम कंप्लीट करतले आनी वील कम बॅक टू यू। त्या प्रमाणे आम्ही आमचे काम रुफाचे कंप्लीट केले, सगळे पत्रे घाले म्हणून आम्ही त्यांना अनाउन्स केले की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दॅट वर्क वील आस्क PW टू इन्स्पेक्ट एंड गिव अस द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आम्ही चालू करपाचे कित्याक ही सगळी वास्तूकता ही सगळी PW ना, सगळ्यांक खबर आसा आनी ताचे मेंटेनन्स जे आसता सगळें इज डन बाय PW। सो तांणी हे केली आमी मोगाली खंयची स्टेप घेना। सो त्याप्रमाणे आज आमच्या त्यांनी रिपोर्ट धाडला की ते एंटायर सिलिंग चेंज करा, चालू करचे पयलीं। फक्त ऑडिटोरियम ब्लॅक बॉक्स ताची फॉल सिलिंग पडला, तेवटेन कितले ते लिकेज जाता म्हणून ब्लॅक बॉक्सान तुमकां वास दिसता। सो वी वर थिंकिंग ऑफ रिपेअर, पण आज ताची थंय इल्लेशें सिलिंग पडला म्हणून लकीली गुड पार्ट इज ऑल पार्ट इज कवर्ड। रवींद्र भवनचं ऑडिटोरियम ब्लॅक बॉक्स ते सगळे कवर झालं। ब्लॅक बॉक्स एरिया, युटेन्सिल एरिया, फायर एरिया ही सगळी वयर पत्रे बी घालून कवर झाली, म्हणून ऑलरेडी डॅमेज ऑफ जान ते कित्याक येता की दोन कडेन पडल्यात। आमी तुमकां येता तितून वी वील टेक यू टू द ऑडिटोरियम एंड ब्लॅक बॉक्स तुमकां पळोवपाक कळटलें कितें जालें आनी इट इज रिस्की टू स्टार्ट हियर। सो जेन्ना PWDन असो रिपोर्ट दिला सो वी हॅव टू आतां फक्त रवींद्र भवनचें काम आसतलें इतलें की काम कशें बेगीन जावचें आनी कशें बरे तरेन काम जावचें हें आमी इतल्याच लोकांक सांगपाक सोदता की वी वील सुपरवायज डे टू डे बिजनस। कळ्ळें? ताजो रिपोर्ट जर तुमकां कोणाकूय जाय कितें चल्ला तोय मेळटलो आनी वील सी दॅट वर्क स्पीड अप करून। जशें आमी वयर पत्रे 10 दीस भितर घाले, जर आमकां 10 दीस पयलीं मेळले जाल्यार पत्रे घालून जातलें आशिल्लें। एनिवे इट इज बियॉन्ड एवरीबडीज कंट्रोल, आमचे PWDच्या कंट्रोला भायर आशिल्लें। So nobody could do that, but damage is minimized. कळ्ळें कितें जातलें आशिल्लें आनी आतां सद्या बंद केल्लें आसता। सो आतां बंद करतना आमी बाकीच्यो गोश्टी करपाक लायतात ताका, म्हणजे फॉल सिलिंग जाली, चॅरशी आशिल्ली, कार्पेट चेंज करपाक। सो एक ताका नवीन साथ दिवचो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।